आज आम्ही हांगा सगळे जमल्या आणि आज देव रुद्रेश्वर आज खरं म्हणल्यार वास्को आयला म्हणजे आज हरवळ्यान तांचे देऊळ आसा आणि आज गोंयभरी यात्रा चालू आसा आणि त्या यात्राच्या निमित्तान आज हांगा वास्को सडा दाबोले या सगळ्या भागांनी देव आज आमकां एक दर्शन दिता आणि खूप बरें दिसता। ह्या दिसांनी आमच्या वास्को भितर नाल्यार मुरगांव तालुका भितर आमचे स्पिरिच्युअल अशे यात्रा नाजाल्यार स्पिरिच्युअल गोष्टी खूपश्यो जायत आसा आणि खंयच्याय गोष्टीन स्पिरिच्युअलिटी हाडप म्हाका दिसता खूप गरजेचें आसा। आयच्या काळान जेन्ना आमी इतले स्ट्रेस फ्री लायफ जगतात तेन्ना खंय तरी आमी स्पिरिच्युअल वता, आमी खंयचे रोखडेच देवा कडेन धांवतात, कितें करता आमचें मायंड शांत जावचें म्हणून। आणि आज जेन्ना तुमी देवाची मुर्ती पयली, तुमी मुर्ती पळयतकूच तुमचें अर्ध तुमी शांत जाता, तुमी स्ट्रेस फ्री जाता आणि हे अशें सगळ्या कडेन जावचें म्हणून आज गोंयभराक ही यात्रा भोंवता। हांव रुद्रेश्वर ताचे देवस्थान कमिटीचे हांव आभारी आसा। हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा की आज प्रत्येक गोंयभरान तांणी हो जो रथ भोंवडावपाचो तांचो उपक्रम आसा, हातूंत भितर खुबश्यो बऱ्यो गोष्टी जायत आसा। आज सगळे लोक आज ह्या हाजे कडेन जुडत आसा। देव रुद्रेश्वर आमचो सगळ्यांचोच दैवत आणि आज तो सगळ्यांक जोडत 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 आज गोंयभर भोंवता। हांव देवस्थान कमिटीचे परत एकदां आभारी आसा की ताणें अशी एक यात्रा काडली आणि आमच्या सगळ्या गोंयकारांक देव रुद्रेश्वराचे दर्शन घेवपाची संधी दिली म्हणून। आज देव रुद्रेश्वर हांचो रथ वास्को भितर पाविल्लो आसा आणि खरेंच मन प्रसन्न जाले। इतलो सुंदर हो रथ आसा। आज आमचे सगळे भाविक या रथाच्या दर्शना खातीर आयला आणि मन खरेंच प्रसन्न जाला। या रथयात्रेंतल्यान गोंयभर जी रथयात्रा फिरतली त्या रथयात्रेंतल्यान समस्त हिंदू भावांक आमच्या एकठांय जोडून दवरपाचो जो कमिटीचो यत्न आसा तो खरोच म्हणजे हांव धन्यवाद करता आणि अभिनंदन करता या कमिटीचे की तांणी असो एक हो जो तांणी गोंयभर रथ फिरोवपाचो जो तांचो निर्णय आसा तो खरोच स्तुत्य आसा। आणि अशें ह्या खातीर पुराय गोंय भितर हरवळे आशिल्ल्या ह्या रुद्रेश्वर देवाचे पुराय गोंयकारांक दर्शन जातलें। परत एकदा कमिटीचे आभार मानता आणि वास्को भितर एक सुंदर अशें प्रसन्न अशें वातावरण निर्माण जाला म्हणून तांचेय देव बरें करूं म्हणटा। आयज देव रुद्रेश्वराची रथयात्रा आमच्या मतदारसंघान पावलेली आसा। आमी पळयतात 6 तारखेक जानेवारीचे 6 तारखेक ही रुद्रेश्वर देवाची यात्रा भायर सरलेली हरवळ्यासून। हरवळ्या, बिचोले, साखळे अशेंच करून पेडण्या, मांद्र्या, शिवोली, म्हापसा, सालिगांव अशे सगळ्या मतदारसंघान भोंवन आयज ती सावथाक पावलेली आसा। आयज ह्या आमच्या मुरगांव मतदारसंघान पावलेल्या देव रुद्रेश्वराची यात्रा आमी सदांच पळयता। आमी जेन्ना हरवळ्या वयतात तेन्ना आमचो एक कितें अस्थी आमी सोडटा तेन्ना आमी हरवळ्या वयता आनी तेन्ना आमी देव रुद्रेश्वराचे दर्शन घेता। पूण आयज समस्त आख्ख्या गोंयभर ते कमिटीन ठरयलें की हे देवाची रथ आमी सगळ्या आख्ख्या गोंयभर भोंवपाची आणि तेंच्यांनी तशें ते भोंवतना आयज आमच्या सावथ गोंयान पयलीं तुमी ते वास्कोन पावलेले आसा। आमच्या मदीं आमचे आमदार दाजी आसा, तर हांगा सगळे भावीक जमलेले आसा। खरोखर एक बरी एक मेसेज वयता की एक सनातन धर्म एक खंय तरी एकवट जाता आणि म्हाका दिसता ही जी यात्रा पूर्ण सावथ गोंयान जेन्ना जातली तेन्ना आख्ख्या गोंयभर एक सगळ्यांचे बरें जातलें अशें म्हाका दिसता। देव रुद्रेश्वराचे नमन करता आणि सगळ्यांचे भरभराट जावन अशें मागता। नमन करता आणि आयज आमी हांगा रथोत्सव समितीन जो रथ सुरू केल्लो 6 तारखेक तो 27 तारीख पर्यंत संपूर्ण गोंयभर फिरपाचो आसा। आयज हांव रथोत्सव समिती तर्फे सगळ्या वास्कोकारांचे स्वागत करता, कित्याक आयज मोठ्या प्रमाणात आमकां हांगा स्वागत मेळिल्लें आसा। जेन्ना तो सांकवाळे पावलो त्या नंतर चिखळे आणि आता आमी वास्को पाविल्ले आसा। प्रत्येक कडेन भरभरून असो प्रतिसाद मेळटा। आमी गेले 9 दीस गोंयभर भोंवता आणि आमी अशें लक्षांत आयलें की संपूर्ण स्तरांतले ते खंयची जात पात धर्म न पळयता सगळे लोक मोठ्या संख्येन येता। हांव परत एकदा ह्या रथोत्सव समितीचो सचिव महासचिव असल्या कारणान तुमच्या सगळ्या लागीं परत एकदा उलो मारता की तुम्ही मोठ्या संख्येन ह्या रथात सहभागी जाय। संपूर्ण गोंयभर आमकां उत्कृष्ट असो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। ह्या रथाची सांगता 27 तारखेक रुद्रेश्वर देवस्थान हरवळे हांगा जावपाचें आसा। 6 वरांचे तुम्ही मोठ्या संख्येन थंय येवपाचें अशें हांव तुमकां एक आव्हान करता। आणि त्याच्या नंतर महाशिवरात्राची जी मंथली पालखी आसा तीवूय जावपाची आसा। सो तुमकां लागीं परत एकदा विनंती करता की वास्को पुरता तो मर्यादित ना, तुम्ही सगळ्या लोकांनी गोंयभर येवचें आणि ह्या रथोत्सवाची आनंद आणि उत्साह निर्माण करचो। आयज रुद्रेश्वराची जी रथयात्रा आसा ती आमच्या वास्कोन येयला, अख्ख्या मुरगांव तालुक्यान आयज भोंवतली ती आयज खरेंच आमकां एक खुशाल बरीची हे की
देव रुद्रेश्वर जेका फक्त आमी हरवळे वयता वयता सगळीं जाण म्हणटा आयज तो आमच्या वास्को शहरात येयलेलो आसा आणि हे एक सगळीं बायलां म्हणनाका दादले आणि भुरगीं ल्हान ल्हान भुरगीं दिंडेच्या गजरात आमी तेंचो स्वागत करून आयज आमी महाप्रसाद दवरलेलो आसा. सगळ्या वास्कोकारांक मुरगांव तालुक्यात चे बरें करूं हे रुद्रेश्वर देवान आणि तुमकां सगळ्यांक मागता की तुमी सगळ्यांनी येवचे आशिर्वाद घेवचो आणि ही जो रुद्रेश्वरची दैवीक शक्ती आसा ती सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक पावची. देव रुद्रेश्वराचो रथ जो चालू जाला तो जानेवारीचे 6 तारखेच्यान चालू जाला आणि जानेवारी 27 तारीख सुद्धा संपूर्ण गोंयभर भ्रमण जे जातले. प्रत्येक गोंयचे जे मंदिरां जे तालुके जे मतदारसंघ बारीक बारीक गांव आहा जंय सनातन धर्माचे लोक आहा, सनातन धर्म मानपी लोक आहा आणि सनातन धर्म देव रुद्रेश्वराक मानपी लोक आहा त्या गांवांनी त्या वाठारांनी हो रथाचो भ्रमण जातले. तशेंच हांव मागता की आयज वास्को वाठारान हो रथ पावल्लो आसा. समस्त भक्तजन जे रुद्रेश्वर देवाक मानपी आहा तेणी सगळ्यांनी हे रथाक भेट दिवची आणि देव रुद्रेश्वराचो आशिर्वाद घेवचो. तशेंच आतां सांकवाळ आतां मुरगांव मतदारसंघ जातरीत सांजचे 7 सुमार कुट्टाळे मतदारसंघाक हो रथ वयतलो. कुट्टाळे मतदारसंघाक पयलून मुर्डी ह्या गांवांक दामोदरा देवूळ आहा थंय वयतले. तेजे उपरांत सांकवाळे शिंदोळे ह्या गांवांक सातेरी देवळांक, तेजे उपरांत वळांत मंगेशा देवळांक आनीक मागीर दत्तात्रय देवळांक आणि रातची समाप्ती ही शांतादुर्गा देवळांत जातली. शांतादुर्गा देवळांत सांकवाळे थंय तीच प्रसाद आसा आणि महाप्रसादी आसा. सगळ्यांनी तेजो लाभ घेवचो असो हांव विनंती करता.